एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झालो असा 11:30. घरची काम जाल्ली असा. झाडू मारले, पुसले. फक्त हो हॉलान पुसोंक ना. ते हांवें मशीन दवरला न्ही, तो आतां येतलो खंय तो रिपेर करपाक. सो ताकाच रावला आमी. आजून येवकूच ना. उदोळ केल्ले कॉल म्हाका शिवून आतां तो येता म्हणून. सो वाट पळयत म्हटलें चल ना तो ब्लॉग स्टार्ट करया म्हटल्यार टायम जातलो. तो मशीन काडून दवरला हांवें. येता म्हटलं आतां. ओके. सो फक्त हो रूमूच उरला, म्हणजे हॉल पुसपाचें उरला. ओके. आनी भायर सामकें कडक वोत. तें पळयात जस्ट आत्तां पावस येयल्लो, बरो व्हडलो येयल्लो पावस गेलो. ओके. काळो घेतले. ओके. सो ते पयर मम्मीन आमी झाडां हाडलेलीं पळय नर्सरींतल्यान, ते मम्मीन लायला एक व्हडलेशे कुंडेन ते निमाचे. ओके. दाखयता तुमकां. सो हो एक घेतलेले आमी. एका न्ही भितर दोन आसा कलर, हो येल्लो आनी हो पिंक आसा. पळयात हो हांगा दवरला. एका आतां खंय तरी हँग करूंक जाय. आनी हो एक मनी प्लांट बरें आहा, आवडले घेतले. म्हाका मनी प्लांट खूब आवडटा. पळयात. आनी ते मोगरा आहा पळय, मोगरा अजून ताका प्लास्टीक काडूंक ना, तितूनच आहा. आनी पळय ताका बारीक बारीक कळे आला. सो हे आमकां पडले 50 रुपया. आनी गुलाबाचे म्हाका दिसता मम्मीन त्या रोमान दवरला बारीक गुलाब. सो आनी हो नीम न्ही काडून न्ही व्हडल्या कुंडेन लायला. ह्या कुंडेन न्ही हें आसलेलें कितें म्हणटा ते मम्मी चूर्ण लायल्ले पळय झाड, तितून आसलेलें ते काडले आनी हितून घातला. आनी व्हडल्या हितून नीम लायला. सो काल न्ही काय हांवें व्लॉग करूंक ना. कित्याक करूंक ना आनी तुमकां मागीर सांगता हांव. सो काल मम्मीन सगळें हें झाडां बीन म्हणजे प्लांट बीन कुंडेन ताका ट्रान्सफर केले. सो मम्मीचें काम तें मम्मी तें करता. आनी हांगासो पिंपल फुटला, तांबडें जाला. ओके. आपुणूच फुटले ते. हांव केन्ना पिंपल अशें फुटना हात लावन. आपुणूच फुटले, मोठे आसले ते. काल फुटले ते. ओके. सो काल व्लॉग करूंक ना हांवें. सांगता मागीर. ओके. सुशेगाद बसून. आनी थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें ते उलया मागीर उलया आमी. ओके. सो काल पयर मम्मीन ते कुळिदाक ते स्प्राउट हाडलेले न्ही, स्प्राउट. तेजे आयज मम्मी तुमकां करी करतले. ओके. मम्मी करतली कित्याक मम्मीची रेसिपी ते बॉयल करून दवरला. ओके. सांगता तुमकां कशें करता किचनान या, की तो आजून येवंक ना, की म्हाका तो वचूंक जाय न्हांवपाक. तो येवंक ना, ताका रावला हांव. म्हटलें पयलीं आमी ते करी आनी सुका करुया कुळदाचे. पळयात कुळीद बरें शिजोवन घेतला आनी ताका बरें स्प्राउट दिल्लेले. आनी म्हाका कोणें कमेंट केल्लेले की स्प्राउट कशें हाडटा, तर तुमकां हांव सांगता आतां. जस्ट रँडमली तुमकां सांगता हांव. एक दीस तुमकां करून दाखयतलें. ओके. सो उदक जितलें भरता पळय तितलें घातला उदक, थोडें मीठ घातला आनी सिटी कितले काडले 3 सिटी काडला खंय आनी बरें शिजला. आतां कितें करतलें खबर? आमगेर करी बीन करतात आनी सुक्का बीन करतात. सो आयज मम्मी न्ही हेजे कुळदाचे न्ही सुक्का करतले आनी जे उदक आहा पळय ताका फोडणी मारतले. शितान न्ही जेवपाक बरें लागता. तुमकां सांगता स्प्राउट बीन कशें हाडप ते. कुळीद आसूं, मूग आसूं, कितेंय. सो पयलीं न्ही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मूग न्ही बरें वॉश करून घेवंक जाय. आनी मातशें उदक न्ही गरम करून घेवंक जाय. चड उदीक गरम करप ना, खतखतो बी हाडप ना. मातशें गरम करून घेवंक जाय. आनी मुगाचें मागीर ते मुगान घालप ते उदक आनी दवरप. म्हणजे सकाळीं समज 9 समज दवरलें न्ही तुमी रातचे जेन्ना न्हिदपाक वयतली पळय तेन्ना तें उदीक उडोवप आनी ताका मागीर कपडे बांदून दवरूंक जाय. मागीर ताका स्प्राउट येता. कित्याक खबर? जितलें ताका हीट मेळटलें पळय तितलें ताका बरें स्प्राउट येतलें. सो सकाळीं 9 तुमी घालून दवरात गरम उदक आनी रातचे न्हिदचे टायमार तें उदक उडयात आनी ताका कपडे बांदून दवरात. सकाळीं न्ही बारीक बारीक कोंब येतलें. ओके. एक दाखयता तुमकां एक दीस करून. ओके. दाखयता. इफ तुमकां व्हडले स्प्राउट येवंक जाय जाल्यार तुमकां 1-2 दीस दवरचें पडटलें. ओके. त्या दिसाक तुका येदे व्हडले रूट्स म्हणजे स्प्राउट थंयचे ना, बारीक बारीक येतले. इफ तुका बरें मोठे येवंक जाय जाल्यार आनी 2 दीस तुका दवरूंक जाय. तशेंच कपड्याक बरें बांदून दवरूंक जाय. ते मागीर येता. दाखयता तुमकां एक दीस हांव. ओके. सो आमी करया आतां. पयलीं सुक्का करया न्ही. हय पयलीं हय. सो सुक्का करया आनी तुजें उदकाक न्ही हें हाडया बरें फोडणें मारता आमी. बरें जाता पिवपाक अशें बरें जाता. ओके. तो चला ह्या किचनान. तो आजून येवकूच ना. टायम जालो. लायट लावून पयलीं मम्मी हें करता सार. तो उदक आहा न्ही ताका बेश्टें फोडणी मारता. सिंपल सार बरें जाता. ओके. चला करया. आई आसा पळय. आई खंय आई म्हण. आईची रेसिपी आं. कुळदाचें सार आनी कुळदाची भाजी 1 मिनटांतल्यान दवरला. सो हांगासर न्ही हें पळयात टॅमरिंड भिजत दवरला. ओके. हेजे पल्प घालूंक जाय आमकां. तेल घालता. कितलें हें 2 चमचो तेल घालता.
सो हांगासर न्ही 2 चमचो तेल घातला. सो थोडेशे न्ही सासवां घातला. सासवांनी हांगा बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां घालता कढीपत्ता. सगळें उजळटा हांगा. सो आतां घालता लसूण घालपाचें. लसूण न्ही मातशें धाडून घेतला हांव. मातशें ताका फ्राय करून घ्या. चड लसूण न्ही बर्न करनाका आतां. मातशें ताका लायट ब्रावन जाय सो ताका फ्राय करून घेवपा जाय. सो हे पळय लसूण न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां घालता हळदीचो पिठो घाल. 1 धाकटो चमचो हळदी पावडर. 1 धाकटो चमचो घाल रेड चिली पावडर. आनी लो न्ही हांगा म्हणजे फ्लेम आपण लो दवरता कित्याक आतां आमी चिली पावडर बी घातला न्ही तें बर्न जातलें. ताका मातशें न्ही फ्राय करून घेवया. सो आतां घालया आमी तें उदक कुळदाचें उदीक. सो कोळी शिजताना न्ही मीठ घातलेलें थोडेशें आनी थोडेशें मीठ घालता. सो आतां घालता 1 व्हडलो चमचो इमली म्हणजे टॅमरीन पल्प. 1 व्हडलो चमचो घालपाचें. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. ताका न्ही बरेंशें उकळ येवंक जाय. बरें हेका न्ही बॉयल येवंक जाय. तकली सामकें जड जावपा लागला. पळय पावसान भिजलें न्ही फोटा घालतना ताका लागून. तूं बरी आमी ती बरी आसा. म्हाका तकली आयली सामकी जड जावपा लागला. पावसान बी भिजलें न्ही अशें जाता म्हाका. ओके सो कोण शिव म्हणटालो केक कर परत. सो म्हाजे क्रीम आसा. तो चिंतलें की कप केक करया म्हणून. कप म्हणजे ते कप बीन आहा मेळ्ळे. सो म्हटलें क्रीम ते मातशें वेस्ट जातलें न्ही. सो फाल्यां चिंतलें की कप केक करया. एगलेस अंडा घालचें ना ताका लागून. सो फाल्यां करता हांव खावनी. अशें केन्ना शिव केक बीन खावपाक हें करता. म्हणजे एकदां हाडलें न्ही घरा कडेन केक बीन इल्लें खातलो. नेक्स्ट डे सगळं दिलें न्ही खायना. रित्यूत तोच केन्ना खायना अशें केक बीन चड. पण दिस टायम ताका ती आवडलें. सो कर म्हणपा लागलो. सो आसात न्ही क्रीम. सो फाल्यां करया आमी एगलेस केक क्रीम केक. ओके सो आजून ताका खतखतो येवंक ना. बरें ताका बॉयल येवंक जाय. बरें बॉयल येयली की लास्टाक ताजे वयर कोथमीर घालपाचें. मागीर सार रेडी. हय पिवपाक बरें लागता न्ही तें. पिवपाकूय बरें लागता. शिता वांगडा आनी मुद्दे रागी मुद्दे नाचण्याचे तितून वांगडा बरें जाता. बरें जाता करूंक पळयात. आनी एक टायम मम्मी करता गरम मसाला घालून न्ही गे करी. पण म्हाका अशें आवडटा सार आनी तेजे सुक्का खूब बरें जाता. पळयात साराक न्ही बरेंशें खतखतो आयिल्लें आसा. आतां तातूंत घालता सोय घाल. थोडी सोय घालता. सो आतां घालता कोथमीर. सो हांगासर आमचें कुळदाचें सार रेडी. मुद्दम तुमी ट्राय करात. आतां न्ही हेजे आमी सुक्का करया. ओके सो हांगासर घातला 2 व्हडलो चमचो तेल. सो कुळदाची भाजी आहा पळय ती खूब सिंपल आहा पण खावपाक एकदम बरें लागता. घाल तेल तापलेलें आसा. आतां घातला हितून सासवां. सो आतां घालता लसूण. लसूण न्ही मातशें धाडून घातला. घाल घाल कढीपत्ता. सो मातशें ताका न्ही फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता कांदो. सो हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. सो बरें 1-2 मिनटांनी कांदो न्ही बरें फ्राय करून घेयात. पावस येयलो. हें आमी कुकींग करतना विंडो बंदूच दवरता. काळोख जाला. बरो येता पावस. जालें. सो आतां घालया आमी टोमॅटो. सो हांगासर न्ही 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. बरें ताका मिक्स करून घेया. सो मीठ घालता चवीनुसार. बरें ताका मिक्स करून घेया. ते मातशें टोमॅटो न्ही मातशें बेगीनच कूक जातले. सो हांगासर न्ही टोमॅटो बीन बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां घालता हळदीचो पिठो. घाल 1 व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो गरम मसाला. सो बरें हें मिक्स करून घेयात. तुमकां जाय जाल्यार न्ही ह्या स्टेजीर न्ही मॅगी क्यूब न्ही गे तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता. सो आमी घालचे ना. विदाउट सुद्दां ते घातलें जाल्यार असं बरें जाता हें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी थोडेशे हाफ न्ही मॅगी क्यूब घालूं शकता. सो आतां न्ही हो धाकटो पेलो आहा पळय तो भरून न्ही उदक घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो मातशें न्ही हेका आनी मातशें बॉयल येवं न्ही मागीर आमी ते कुळीत घालया. सोय घालता. घाल. मिक्स करून घ्या. मातशें हेका बॉयल येवं न्ही बरें.
सो म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्ले की तुमी चड ऑयली खाता खंय. सो हांव तुमकां ते स्नॅक्स बीन दाखयता पळय, आमी तुमकां दाखयता म्हणजे तुमी करून खाया म्हणून. पण सदी न्ही, सदी आमी करून खायना ऑयली, कळ्ळें तुमकां. सदां खावप ना ऑयली. हांव तुमकां सदांच करून खा अशें म्हणना. रेसिपी तुमकां शेअर करता, तुमी जाल्यार तुमी करून खायात की आमी एकूच करून म्हणजे वन टायम करून खातले न्ही. आतां पयर हांवें ते मशरूमाचे केल्ले वन टायम करून खातले, सदांच आमी खावचे ना हय का न्ही. आनी आतां हो पावस मनसून स्टार्ट जाल्लो आसा, सो खातात सगळीं जाणां तेलाचे करूनच. सो वन टायम ते हांव तुमकां म्हणना की सदींच तुमी करून खायात आनी आमी बी सदींच करून खायना, कळ्ळें न्ही. जेन्ना तुमकां रेसिपी दाखोवंक जाय तेन्नाच तुमकां दाखयता. आनी आमी तशें ऑयली करात ना. तुमकां खबर आहा नुस्तें सुद्दां आमी शॅलो फ्राय करतात, डीप फ्राय करात ना आमी. आनी ते बी थोडेशें ऑयल घालता हांव. चपाती बीन आमी सुक्काच हें करता. सो मम्मी लागून आमी चड ऑयली बी करूंक वचना, कित्याक एज आहा न्ही ती ताका लागून. आनी आमी बी मातशें आतां कंट्रोल करूंक जाय. सो ताका लागून तें तुमकां सांगया म्हटलें. आतां आमी घालया कुळीद. बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. जस्ट 5 मिनटां दवरपाचें लो फ्लेमीन, की ऑलरेडी शिजलेले आहा ते कुळीद बीन. मातशें 5 मिनटां दवरपाचें. मागीर लास्टाक कोथमीर घालतले. मागीर हांगासर कुळदाच्या भाजी रेडी. सो हें जाल्लें आसा. सो फायनल कोथमीर. ओके, मुद्दम तुमी ट्राय करात. सो जस्ट आयलें हांव शावर घेवन. तो आजून येवंक ना वॅक्यूम क्लिनर. एक जालें हांगासरूच. सो म्हटलें चला जे थंबनेल तुमकां पळोवन कळ्ळां आसतलें तेच्या बद्दल आयज मातशें उलोवया. की खूब जाणांनी म्हाका कमेंट करता की शिवाचे फॅमिली बद्दल म्हणजे तुमी व्लॉगान दिसना, कित्याक लागून दिसना, म्हणजे अशें म्हाका खूब जाणां कमेंट करताले. सो म्हटलें आयज तें उलोवया ना, तुमी म्हाका विचारत रावतले हय का न्ही. सो जे कितें लायफान घडलां तें तुमकां हांव सांगता, कित्याक तुमच्या मनान कितें उरोंक जायना. ओके, आनी आतां हांवें तुमकां सांगतलें पळय तें सांगून न्ही म्हजें मन मातशें हलका जातलें आनी म्हज्या मनान तशें उरतलें मागीर तें. ओके, सो खूब जाणां कमेंट करताले की व्लॉगान शिवाचे पेरंट्स कित्याक दिसना. सो सांगता तुमकां कित्याक लागून तें की तेजे पेरंट्स आनी आमी उलयना, आमी एकमेकां उलयना. ओके, तुमकां सांगता स्टोरी कित्याक लागून तें. एक्चुली सांगप सारकें काय ना म्हाका खबर ना, पण जे कितें आमच्या लायफान घडलां हांव तें तुमकां सांगता. सो फाल्यां तुमच्याय मनान तें नाका न्ही उरलेलें बायजे व्लॉगान पेरंट्स कित्याक दिसना, कोणाच्या मनान येतलेंच हय का न्ही. ओके, सो लग्ना पयलीं तेजे पेरंट्स आमी बरें आसलेले. ओके, मागीर लगीन जालें तेन्ना तुमकां खबर आसता न्ही, लगीन जावन सून घरा आयलें की तांकां कितें जाता मग कांयच खबर ना. बरें आसलेलें लगीन जालें. मागीर रित्वीक जावचे पयलीं सगळें बरें आसलेलें. मागीर रित्वीक जालो, मागीर खबर ना घरान किरी बारीक बारीक झगडी. जेन्ना शिव घरा आसतालो पळय तेन्ना ती उग्गी आसताली. जेन्ना शिव कामाक वयतालो पळय तेन्ना तिजे किरकिरी स्टार्ट, म्हणजे आयदनां धाडप, बडबड करप. म्हणजे हांव हांगा उगी म्हाजें काम करतालें आनी हांव रावतालें, पण तिजे बडबड स्टार्ट जातालें. सो कितलें म्हूण तिजी किरकिरी आयकूंक घेतलें तुमी, जस्ट तुमी सांगा. ओके, सो कांय उलयनासतना सगळें रांदतालें हांव. जेवण बिवण सगळें सकाळीं घर क्लीन करप, रांदप ती कांयच करनाली. तुमी तरी पळोवंक शकता म्हाजी मम्मी म्हाका खूब हेल्प करता कुकिंगे बी, पण ती किचनाक हात सुद्दां लायनाली. एक भाजी कट करनाली, कांयच करनाली, पण सगळें हांव करतालें. पण आमगेर नॉनवेज ती खायनाली. सासूमाय नॉनवेज खायना, बाकी सगळें नॉनवेज खाता. आतां तुमकां एक सांगता, आमच्या घरान कोण कोण आसलेलें. शिवाची आवय बापूय, भाव आनी नंदेचो चेडो हांगा शिकपाक तो हांगा रावतालो. आनी आमी दोगां जाणां, हांव शिवनाथ. इतली धाकटी फॅमिली आसलेली. सो ती नॉनवेज खायना न्ही, म्हणून हांव कितें करतालें, नॉनवेज घेतालें, दाळ घराडे येतालें, नुस्तें बीन हांव घेतालें. फक्त हांव फ्राय करतालें, भाजी शीत करी दाळ बी अशें करतालें, कित्याक सगळ्यांक जाता न्ही दाळ बीन. ताका लागून इतलें सगळें करून सुद्दां, ओके, इतलें सगळें रांदून घराचें साफ सफाई करून रित्विकाचें पळोवप, ताका स्कुलान धाडप, मागीर घरान रांदपाचें सगळें करतालें. ती म्हाका कांय हेल्प करनाली. पण हांव तिका केन्नाच अशें म्हणूंक ना की म्हाका हेल्प कर. ती केन्ना केन्ना मदीं मदीं येताली आयदनां घासपाक बीन. सो कर, तुजें कितें आहा तें कर, आफ्टर तुजेंच घर तें हय का न्ही. सो मदीं मदीं अशें जालें. सो अशें घरान किरकिरी झगडी सो कितलें म्हळ्यार आयकूंक घेतालें. मागीर हांव सांगतालें घरा आयलें की शिवनाथ तुजी मम्मी अशी करता. ओके, तो जेन्ना हांव सांगतालें पळय शिवनाथ आपल्या आवयक विचारतालो अशें अशें कित्याक. तिका विचारलें म्हणून न्ही तिका खूब राग येतालें. सो आनीक व्हडलो इशू. ओके, अशें जायत गेलें. झगडी एकान आयकतालें, हांव एकान सोडटालें. आनी हांव थंयसर ट्युशन घेतालें. सांजे 3 ते 5 पर्यंत सांजे हांव ट्युशन घेतालें. ओके, सो म्हाजें सकाळचें काम करून बेगिना करून मागीर रित्वीक आयलो, ताका बेगिना भरप. मागीर ताका बेगिना न्हीद घालतालें हांव रित्विकाक, कित्याक धाकटो आसलेलो न्ही, ताका स्कुलान वयतालो तो, प्ले ग्रुपान बी आसलेलो तो. मागीर ताका हांव बेगिना न्हीद घालतालें, कित्याक मागीर म्हाका 3 सुमार ट्युशनचे भुरगे येता न्ही, मागीर तेन्ना तांकां तो डिस्टर्ब करतालो रित्वीक. सो ताका बेगिना न्हीद घालतालें.
ओके. तो न्हिदलो की मागीर हांव म्हाजें काम जेन्ना ताका न्हीद घालतालें पळय म्हणजे सासूबाय मुद्दम अशें आवाज करप, दार धाडप म्हणजे रितिकाक उठोवप, ताका उठोवनी म्हणून. सो तो मागीर मातशें आवाजान न्ही तो उठ्ठालो मागीर स्टार्ट. तो उठलो की मागीर किरी 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 मागीर म्हाजें ट्युशन घेवपाचें उरतालें. अशें बारीक 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 प्रॉब्लम ओके तुमकां सांगता हांव. ओके जालें मागीर दिसान दीस चड जायत येयलें, झगडी घरा कडेन झगडी किरी किरी. ओके हांवें म्हाजे मम्मी डॅडी सांगूं नासलेलें हां कित्याक घरा अशें म्हाका किरकिर करता झगडी करता म्हणून म्हाजे मम्मीक आनी डॅडीक हांवें सांगूं नासलेलें, हांव ओग्गी रावतालें. आनी म्हाजी मम्मी घरा बी येताली पयलीं जेन्ना रिलेशन बरें आसलेलें पळय सासूमाय वांगडा जाल्यार मम्मी बी येताली सद्दी. मागीर हांवें मम्मी येनाका म्हटलें की तिका कळ्ळें सपोज ही अशी करता म्हणून तिका आमी वायट दिसता न्ही. सो मम्मीक हांवें येनाका म्हणटालें. सो कित्याक लागून येनाका अशें बी ताका कांय सांगना मम्मीक हांव बेश्टें म्हणटा तूं येनाका गे हांव आयज भायर वयता खंय वयता अशें ताका बेश्टें मम्मी सांगतालें हांव. ती मागीर येनाली आमगेर जायत गेलें किरी किरी झगडी. ओके एक दीस चडूच जालें. ओके त्या दिसाक रितिकाक चिकन पॉक्स जालेलें. चिकन पॉक्स फूल आंगा सगळें चिकन पॉक्स जाल्लेलें आनी तापान सामको बुडलो इतलो ताप 100 ताका ताप येतालें. तेन्ना तशेंच रितिकाक कितें जालें म्हणून ती पळयनाली. आपल्या म्हणजे म्हाज्या नंदे चेड्याक ती बरी करता, ताका टायम टू टायम जेवण आसूं खावपा आसूं. तिका कितें त्या चेड्याक कितें बिस्किटी बी हाडटाली न्ही शॉपासून ती तें लिपोवन दवरताली ती. म्हणजे किचनान दवरनालें कितें शॉपांतल्यान कितें खावपाक बी हाडलें न्ही किचनान दवरनालें डब्यान भितर रुमान दवरतालें लिपोवन. आनी तें हाडलेलें पळय खावपाक बी फक्त ताकाच दितालें चेड्याक, म्हाज्या चेड्याक दिनाली ती. सो आमकां सगळें शिंवोन हाडटालो, शिंवोन कांय घरान कमी करनालो जेवण खाण सगळें शिंवून हाडटालो. ओके सो आनी हांव ट्युशन घेतालें, हांव म्हाज्या पयशांतलें नुस्तें बिस्तें बारीक बारीक सामान सगळें हांव हाडटालें. सो एक दीस जालें कितें अशेंच बारीक बारीक झगडी किरी किरी. रितुकाक न्ही त्या दिसाक म्हाका अशें ब्रेस्ता त्या दिसाक खूब ताप येयलो. रितुकाक खूब ताप येयलो म्हणजे चिकन पॉक्स जालें ताका न्ही आनी फिवर येताच. सो ताका फिवर न्ही कमी जायनालें म्हणजे ताका मेडिसीन घालतालें आमी ताका कमी जायनालें. आनी 2 दिसां फाटींच तेणें आपल्या धुवेक आपोवन घेतलेलें. तें आसता गांवान आसता तेन्ना धुवेक आपोवन घेतलें. आनी आमकां खबर ना की नंदेक ननद येवपाचें आसा म्हणून आमकां कांयच खबर ना. अचानक ते येयले आतां येवं तेजेंच घर न्ही तें आपल्या आवयचें घर येवं. ओके ते येयले मागीर तेंचें कितें प्लॅन आसलेलें ताका लागून ताणें आपले धुवेक हांगा आपोवन घेतलें. सो कितें तेंचें प्लॅन आसलेलें कितें प्लॅन तें आमकां खबर ना जस्ट तुमकां सांगता आतां हांव. सो मागीर आमी रितुकाक फिवर कमीच जायना मागीर आमी श्रीनाथाक म्हटलें सांजचें 6:30 सुमार श्रीनाथाक कॉल केलें तूं यो आमी डॉक्टरा कडेन या तो फिवर कमी जायना सिरप घातलें सुद्दां कमी जायना डॉक्टर दाखोवया. आनी 100ाचेर आसलें काय फिवर. सो हांव शिवनाथ आनी रितीक गेले डॉक्टरा कडेन गेले 6:30 सुमार डॉक्टरा कडेन गेले. डॉक्टर दाखयलें. जेन्ना आमी घरा पावली तेन्ना तिणें दार सामकें बंद केलें आनी तिणें दार उगडूंकूच ना भितर येवूच नाका हांव पावलें ती. ओके तुमकां कितें सांगू आतां रितीका इतलो तिणें आमकां घरांतल्यान भायर काडला म्हूण आमकां प्रॉब्लेम ना. त्या टायमार सिच्युएशन कितें आसलेलें रितुकाक ताप येयल्लें चिकन पॉक्स जाल्लेलें. ओके जस्ट आमी डॉक्टरा कडसून आयला तिणें सामकें दारूच बंद केलें आनी ती आनी दारूच उगडनाली. तुमी येवूच नाका म्हणटा दार आमी धाडयता भायल्यान उगड उगड म्हणून ती दारूच उगडनाली. तुमी येवूच नाका म्हणटाली ती भितर. सो आतां करतलें कितें दार तर उगडना आतां करतलें कितें आमी शिवों पालो या आमी हांगच्यान ती दारूच उगडनाराचे भायर लोक सगळे पळयता लोक सगळे भायर बी आसलेले लोक सगळे नेबर बी आसता न्ही. सो ही सामकी दारूच उगडना. मागीर हांवें म्हटलें शिवनाथ या आमी हांगच्यान. सो आमच्या मम्मीच्या घरा गेली आमी. सो ती दारूच उगडना आनी रितुकाचे सगळे कपडे आमचे कपडे सगळे भितर आहा मेडिसीन अर्दे मेडिसीन बी सगळें रितुकाचे भितर आहा. आनी रितूक म्हाज्या खांद्यान न्हिदला आनी ताका तें फिवर आसलेलें न्ही रितूक म्हाज्या खांद्यान न्हिदला ही दारूच उगडना. आमी शिवपालो आमी या. सो आमी गेली म्हाज्या मम्मीच्या घरा. सो आमी म्हाज्या मम्मीच्या घरा गेली. सो मम्मी डॅडी पळोवन सामकें शॉक जालें. सो मागीर शिवोवंक पावलो आमी फाल्यांच म्हणजे नेक्स्ट डे रातचे न्ही ते आमी घरा पावली. सो शिवोवंक पावलो नेक्स्ट डे आमी खंय तरी रेंटाक घर खंय तरी पळोवया. सो कितलीच म्हणजे आवयगेर रावतलें बरी दिसना न्ही. मागीर डॅडी हांव पावलो ना आपूण म्हणजे सो डॅडी हांव पावलो आपूण जितो आसा सर तुमी आमगेरूच रावपा. सो डॅडी हांव पावलो आपूण जितो आसा सर तुमी आमगेरूच रावपा डॅडी. तुमी आनी खंय रेंटाचे रूम बी पळयनाका आपूण आसा तो पर्यंत तुमी आमगेरूच रावपा. सो डॅडीच्या उतरान आमी खंय रेंट बीन पळोवंक ना आमी थंयच रावताली आनी थंयच हांव ट्युशन घेतालें. मागीर नेक्स्ट डे वचून शिवनाथ आपल्या घरा वचून सगळे कपडे बिपडे घेवन येयलो बॅग पॅक करून सगळे कपडे म्हाजे कितें सामान बिमान सगळें घेवन येयलो. ओके
सी आतां घरांतल्यान भायर काडल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना. त्या टायमार सिच्युएशन कितें आसलेलें, रितुका ताप येयलेलें, तिका कळोंक जाय न्ही चेड्याक ताप येयला, चिकन पॉक्स जाला, अशे परिस्थितींत आमकां घरांतल्यान भायर काडून म्हाका ती अजिबात आवडूंक ना. आनी हें मरे पर्यंत हांव केन्ना विसरचें ना. जशें आमकां तेणी ट्रीट केला पळय हांव केन्ना विसरचें ना. इफ तेणी आमकां बरे भशेन सांगलें न्ही तुमी घर सोडून वचा, तुमी आमकां नाका, जाल्यार आमी हॅप्पीली घर सोडून वचपाचें. अशें दार बंद धरप, चेडो हांगा तापान बुडबुडटा आनी तूं दार उगडना, हें म्हाका सारकें दिसूंक ना. सो कितें जावं तिणें आमकां घरांतल्यान भायर काडलें, आयज आमचें कितें वायट जावं ना. ओके बरें करून आसा आमी हांगासर. मागीर आमी मम्मीच्या घरा रावतालीं, मागीर शिवांत सोंपता आमी हें फ्लॅट घेतलें. ओके सो कितें जावं आयज कोण ना जाल्यार सुद्दां न्ही आयज देवान आमकां न्ही खूब सपोर्ट केला. खरेंच साईबाबांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. तिणें आमकां घरांतल्यान भायर काडल्या म्हणून आमी रस्त्यार पडूंक ना, आमी आतां बरें करून आसा. पण कितें जावं हें हांव केन्ना विसरचें ना. तिका हांव केन्नाच हें करचें ना, म्हणजे केन्नाच तिका हांव लागीं करून घेवचें ना. पण हांवें शिवंता सांगलां तूं जाल्यार तेणें उलय. आफ्टर ऑल पेरंट्स न्ही, ताकाय राग आसा, ताका खूब राग आहा. जें हांवें केलां पळय ताकाय खूब राग आसा. सो हेतून शिवाची आवय बापूय आनी नणन हे 3 जाणां आसा. तिका तर मेळून प्लॅन केलें तेंच्यांनी. ओके कोण येवंक ना आमकां भितर घेवपाक. म्हणजे भितर आमकां तिका समजे शिवाच्या डॅडीनी सांगूंक ना की आपल्या बायलेक की बाबा दार उगड अशें करनाका ना. तोय आसलेलो भितर आनी ते सायडीन नणन तेय आसलेले. तिगांची हांव केन्नाच अशें म्हणटा न्ही, सो तिगांचें हांव केन्नाच तोंड पळोवचें ना. इतलें म्हाका हेंचो राग येता खरेंच. घरांतल्यान भायर काडला म्हणून म्हाका राग ना. हे सिच्युएशनान आमकां ते भायर काडला पळय ते हांव केन्ना विसरचें ना. सो कित्याक लागून आमी तेजे कडेन उलयना. पण शिवंता सांगलां हांवें तूं उलय. आफ्टर पेरंट्स न्ही ल्हानतून व्हड केला सो तो उलय. पण तो इतलो तेजे कडेन उलयना कळ्ळें न्ही. तो केन्ना केन्ना ती मातशी फोन बी करता, तो फोनूय घेयना रित्वी शिवनाथ फोन सुद्दां घेयना. पण हांव ताका तापता तो फोन घे उलय कितें आसता तें प्रॉब्लेम उलय तूं. सो हांव तेजे कडेन केन्ना उलोवचें ना. आतां लास्ट टायम सुद्दां रित्वीक एडमीट आसलेलो हॉस्पिटलान. तुमकां खबर आहा न्ही तेजें ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्लेलें. एक दीस तेंच्यांनी फोन केला, खबर घेतला रित्वाचें ना कित्याक आतां यूट्यूब विडियो करता ती पळयता आसतलीच. आयज नणंदेन आसूं कोण आसूं कोणें अशें खबर घेवंक ना व रित्वीक कसो आसा. हॉस्पिटल लागींच हॉस्पिटल आनी ती हांगाच रावता सुकरूत पयस रावना गोंयानूच रावता. हॉस्पिटलान एक दीस पळोवपाक सुद्दां येवंक ना रित्विकाक. सो कळ्ळें तुमकां इतलें आमकां तेमी हेट करतात. ओके सो म्हाज्या चेड्याक ती कांय कॅरूच करत ना. म्हाज्या चेड्याक ती बरें करून पळयात ना. आपल्या नणंदे चेड्याक ती बरें करून पळयता, ताका बरें करून घालता. सो अशें आसलेलें. सो डिटेल तुमकां आनी कांय सांगना हांव. सो ताका लागून तेमी आमगेर येयना आनी हांव तेंगेर वचना. आनी म्हाज्या ब्लॉगान आमच्या लायफान फुडें केन्ना तुमकां दिसचिना ती कळ्ळें न्ही. हांव तांकां लागीं करून घेवचें ना. कोण तो दुसरो तो रित्वीक तुमचो नातूच न्ही तो आनी तुमी ताकाच अशें करता जाल्यार आमकां आनी तूं कितें पळयतलें आयका न्ही. सो हें आसलेलें स्टोरी. सो तुमकां सांगपाक न्ही हांव फाटीं फुडें करतालें की आफ्टर शिवाचे पेरंट्स न्ही तेणें म्हटलें म्हाका तुमकां सांग म्हणून. ओके ताका त्या कडसून परमिशन घेता हांवें. जें कितें लायफान घडला पळय तेंच तुमकां सांगलां. खंय स्टोरी क्रिएट करून सांगूंक ना हांवें. सो म्हाका फाल्यां कसलो भंय ना. हांवें ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार तुमकां सांगलां म्हणून. सो जें कितें घडलां तें शिवताका खबर आहा. सो म्हाका प्रॉब्लेम ना तुमकां शेअर केलें म्हणून. सो कितें जावं आयज आमकां न्ही कोणाचो सपोर्ट ना, कोण ना आमच्या फाटल्यान. कितें जावं आयज देव आसा आनी तुमी सो आमकां न्ही कोणाचो सपोर्ट ना, कोण ना आमच्या फाटल्यान. आयज आहा मम्मी, म्हाजी भयणीचो घोव आनी देव आसा आनी तुमी युट्यूब फॅमिली इतलेंच आनी कोण ना आमकां कळ्ळें न्ही. आमचे कजन आसूं रिलेटिव्ह आसूं तेंचे कोण आसूं कोण आमकां कोण ना कळ्ळें न्ही. पयलीं आमकां कोण विचारनालें. ते म्हणटात न्ही खंय पयशे आसता पळय ते लोक तुका लायक करता. अशें जालां आतां आमच्या लायफान. आतां आमकां लोक उलयता फोन करता. पयलीं आमकां कोण कॅर करनाले कित्याक पयलीं आमचे कांय नासलें न्ही. सो आतां देवा सगळें दिलां, घर दिलां, सगळें दिलां. आतां लोक आमकां लागीं करूंक पळयता. सो आमी आतां कोणाकूच लागीं करून घेना. सगळे मतलबी लोक. सो कितें जावं देव आसा आनी म्हाजी युट्यूब फॅमिली आसा पुरो आनी कांयच नाका म्हाका. फक्त तुमी आमकां ब्लेसींग दियात. रितिकाक तुमी बरें ब्लेसींग दियात. तेजें फ्युचर बरें जावं हेंच तुमी आमकां बरें ब्लेसींग दियात. जशें तितलें आमी चेडे सो रितिकाक फुडें कितें बरें शिक्षण आसूं तेजें बरें फ्युचर लायफ बी सगळें आमी करतले. जाता तितलें आमी जितलें आमचे जाता तितलें आमी रितिका फ्युचराक बरें आमी करतले. ओके आमकां ब्लेसींग तुमचें आमकां ब्लेसींग जाय आनी कांयच नाका आमकां. आनी तुमचे कडेन कांय मागना हांव. ओके देव आसात. देवान आमकां केन्ना सोडून दिवंक ना आनी म्हाका डॅडीचें ब्लेसींगूय आसा. डॅडी म्हटलें न्ही म्हाका तुमी आपण आसा तुमी आमचेच घरान राव म्हणून. सो डॅडीन म्हाका लास्ट टायम आदार दिलो आनी कोणेंच ना आसा. सो आमी तेजे कडेन उलयना, आमी तेजे घरा वचना, कांयच ना.
काल न्ही हांवें काय व्लॉग करूं नासलेले. काल आमच्या घरा एक सबस्क्रायबर आयिल्ले मडगांवच्यान. ओके, मडगांवच्यान आमचे एक सबस्क्रायबर आयिल्ले. व्हिडिओ काडूं ना हांवें, की तिणें म्हाका सांगलेलें की व्हिडिओ बीन काय काडनाका म्हणून. ताका लागून हांवें व्हिडिओ बीन काय काडूं ना, काल व्लॉगूच करूं ना हांवें. सो ती मेळटा म्हटलें न्ही, हांवें तांकां पनीर मोमोज केल्ले. सो मातशें बिजी आसलें तेतूनच. सो तिचें नांव आसा इमॅक्युलेट फर्नांडीस. हांव जस्ट फोटो घालता. हांवें ताका रिक्वेस्ट केली की फोटो तरी तुमकां शेअर करता म्हटलें हांवें म्हाज्या फॅमिलीक. सो जस्ट तुमकां एक फोटो घालता सायडीन पळयात. ती आनी तिचो चेडो येयल्लो. ओके, आनी तिका न्ही सांगू की तुमकां ती सामकी शॉक जाली. खरेंच ती म्हणटा खरंच आपण तृप्तीगेर येयला अशें म्हणटा ती मोबायल म्हाका. आपल्याक विश्वास जायना, आपल्याक बिलिवूच जायना खंय. ती म्हाका येवन चिमटो काडपाक लागली. म्हणजे तिका बिलीव जायना की ते खरंच ते आमगेर येयला म्हणून. म्हणजे इतली बरी तुमकां सांगू हांव खरेंच. आयज तुमकां सांगलां हांवें आमकां कोणाचो लव ना, सपोर्ट ना, कोण ना. आयज आमकां इतलें बरें युट्यूब फॅमिली मेळ्ळा न्ही. ती इतली बरी तुमकां सांगू उलोवपाक बीन खरेंच. हय दिसूंकूच ना की ती कोण एक सबस्क्रायबर आमगेर येयला अशें. अशें दिसलें की आमचे कोण तरी एक फॅमिलीच आमगेर येयला भशेन. इतली बरी. आनी तिचो चेडो बीन इतले बरो खबर आहा उलोवपाक बीन. कसलोच एटिट्यूड ना, कांय ना. बरी दिसलें का ताणें टायम स्पेंड करून उलोवन बरें टायम स्पेंड केलें. ओके, आनी म्हाका इतलें बरी दिसलें की ती इतल्या मडगांवच्यान येयला आमकां मेळपाक. म्हाका तेंचे कडेन कांयच नाका आसलें. ती सगळी चॉकलेट बिकलेट सगळें घेवन येयल्ली. कांयच नाका आसलेलें म्हाका. फक्त तिमी आमकां मेळपाक येयला आनी म्हाका हेंच व्हडलें गिफ्ट. आनी कांयच नाका. ते बी इतल्या मडगांवच्या इतल्या पयसल्यान ती बी येयला. ओके, सो बरी दिसलें तुमकां मेळून आं इमॅक्युलेट फर्नांडीस. इतले टायम काडून तूं आमकां मेळपाक येयलें. अशेंच तुमी मोग दवरात आनी व्हिडिओ पळयत रावात. खूब बरी दिसली आनी एकदम बेस्ट ती मनान आं खरेंच. कसलोच एटिट्यूड ना, कांयच ना. मनान एकदम बेस्ट. मम्मीक सामकी ती हँग मारपाक लागली इतलें. मम्मी तिका खूब आवडलें. सारकें हँग मारून सामकें. मम्मी मातशी इमोशनल जाली तिका. जे भशेन ती आमकां ट्रीट करताली पळय तें पळोवन खरेंच आं आजकाल आमचे जे रिलेशन कोण आहा पळय ते इतले आमकां ट्रीट करना. जे भायले लोक इतले आमकां मोग करता. सो मम्मी मातशी इमोशनल जाली. सो एकदम बेस्ट. खरेंच खूब बरे लोक आं, खूब बरे लोक मेळोन तांकां खूब बरें दिसलें. सो खरें जावं आयज इतलें आयज आमचे फॅमिली आमकां पळयना, सपोर्ट करना, कॅर करना ते सोडून घाल. आयज 8,000 लोक आमच्या वांगडा आसा. ते तुमकां व्हडलें. ऐका न्ही, तुमी तसोच आमकां मोग दियात आनी सपोर्ट करात आनी ब्लेसिंग दियात. आनी तुमचे कडेन कांयच मागना हांव. आनी लास्ट टायम कोणें कमेंट केल्लें की शिव फक्त तुज्या फॅमिलीक पळयता, आपल्या फॅमिलीक पळयना. सो हे स्टोरी आसा. आमकां घरांतल्यान भायर काडला हेंच्यांनी. आमी तांकां घरांतल्यान भायर काडूंक ना, कळ्ळें न्ही. सो तेंच्यांनी आमकां घरांतल्यान भायर काडला. तांकां आमी नाका म्हणून तेंच्यांनी आमकां घरांतल्यान भायर काडला. तो शिव सगळ्यांक पळयता, आपल्या फॅमिलीक पळोवचो ना. म्हाज्या फॅमिलीक, म्हाज्या मम्मी डॅडीक तो इतलो मोग दिता. प्लस भायरच्या लोकांकूय तो इतलो बरो करता. तुमकां दिसता की तो आपल्या फॅमिलीक बरो करचो ना. कित्याक आपल्या फॅमिलीन आमकांच घरांतल्यान भायर काडला आनी तेंच्या पांयान तेमीच कुराड मारून घेतला. सो आमी कितें करपाचें. तांकां आमी नाका. ताका लागून आमकां घरांतल्यान भायर काडला न्ही. आमकां घरांतल्यान भायर काडूंक ना. आतां ती सगळ्या लोकांक सांगता कितें खबर आहा, आपलो चेडो आपल्याक पळयना अशें ते लोकांक सांगता. कितलें वायट दिसतलें आमकां आयकोन सांग पळोवया. आनी लोक ते चिंततले खरेंच चेड्यान कितें केलां आसतलें, सुनेन कितें केलां आसतलें. अशें ती आतां लोकांक अशें म्हणटा आमी खंय चेडो खंय आपल्याक पळयना खंय. आपूण कितें केलां तें सांगना ती. हय न्ही. इफ आमी घरांतल्यान भायर काडलें न्ही जाल्यार ती सगळ्यांक सांगपाची सुनेन आनी चेड्यान आपल्या घरांतल्यान भायर काडला म्हणून. आतां आमी कोणाक सांगू घरांतल्यान भायर काडला म्हणून. आमी कोणाक सांगना. जावपाचें जावन गेलें. हय का न्ही. आयज आमी बरें करून आसा पण हांव तिका केन्ना अशें लागीं करून घेवचें ना. बिकॉज म्हाका राग आहा तो मनान, कळ्ळें न्ही. इफ बेश्टे घरांतल्यान तुमी सांगलें न्ही आमकां बरे भशेन तुमी वचा आमी आरामात हॅप्पीली वचपाचें बॅग पॅक करून. हय का न्ही. ऋतुकाचें तुमी तोंड पळोवंक ना. ऋतू तेन्ना कसो आसलेलो, तापान बुडबुडटालो आनी तेन्ना तुमी ताका अशें घरांतल्यान भायर काडप म्हणजे खूब वायट दिसलें म्हाका. तें आजून म्हज्या मनाक उरता. तुमकां सांगू रातचे जे जॅम पडना ते तकलेन येता आजुनूय. तुमी म्हणटले जालें जाल्या विसरून वच पण तशें जायना या. आतां जावन खूब दीस जाले पण तकलें आजून तें उरता. तेंच्यांनी कितें केलां पळय आमच्या लायफान तें आजून तकलेन उरता. ताका लागून सो तें इजिली वचना. केन्ना केन्ना जॅम्स पडना टेंशनान खबर आहा न्ही. अशें कितें लागून तेंचें केलां आसतलें. इतलें तांकां हांव बरें करतालें. टायम टू टायम जेवण बिवण सगळें करून घालतालें. कितें चुकलां खंय हांव. म्हाका हेंच जाय. हांव खंय चुकलां म्हाका तें तुमी सांगा. कळ्ळें न्ही. ओके, थोडे सुना अशें आसता की करूंक वाडना, जेवण करूंक वाडना, सासू सासऱ्याक बरें पळयना. आमी सगळें करून तांकां आमी नाका अशें. सो कितें सांगपाचें. ओके, तो हें आसलेलें म्हाका आनी चड उलोवपाकूच जायना. आयज कोणाक तकली सामकी जड जावपाक लागला. मान बी दुखता. पावसान भिजलें न्ही आतां सगळें भायर सरता तें ताका लागून. तो मान बी खूब दुखपाक लागला आयज. तो चला आनी काय उलयना एक्स्ट्रा. ओके, सो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. ओके, व्हिडिओ आवडलो लायक करात, शेअर करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके, तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.